1980 ते 1990 हे दशक सोंपपाक एक बार्देजान फुडारी तयार जालो आनी ताणें फुडलीं 30 वर्सां जवळ जवळ 28 ते 30 वर्सां पंचायतीचेर राज्य केलें. सुप्रीम पावर आशिल्लो तो त्या भागांतलो. काम करता करता सोशल वर्कूय केलें आनी आपलें एक स्थान निर्माण केलें. आयज आमी मेळपाक आयल्या कालांगूटचे आदले सरपंच जोसेफ सिक्वेरा हाका. वेलकम टू गोंयकारपण चॅनल. थँक्यू सर. थँक्यू. म्हाका एक सांग जोसेफ बाब, तूं यू आर वर्किंग फॉर हॉटेल ताज 5-star हॉटेल. येस. So your work allowed you to do politics, or you are first just working and then you slowly came into politics? No. I got permission from them to work because of the social service. Okay. And you are in panchayat from 1989. 1989. Correct. 1989. So तूं मागीर केन्ना तूं कोणाक दुसऱ्याक आनी चान्सूच दिवंक ना, तुज्या वाड्यारूय दिवंक ना आनी तुज्या पंचायतीनूय दिवंक ना? ना, वाड्यार म्हणजे म्हाजो वाडो लेडीज जालो एक 2 फावटी, सो हांव दुसऱ्या वाड्यार बसतालो आनी त्या वाड्याचे बायलेक आमी आमच्या वाड्यार दवरताले आनी आमचें अंडरस्टँडींग आसतालें. पूण तूं पंचायतीन कामां करून तुवें खूब डेव्हलपमेंट केलें कालांगूटचें. जोसेफ सिक्वेरा हें नांव सगळ्याक फामाद जालें. सो वॉट आर द सम ऑफ द अचिवमेंट्स यू हॅव डन इन कालांगूट? सी, अचिवमेंट म्हळ्यार खूब आसा. एज ऑफ नाव म्हाज्या वाड्यार म्हाका डोर टू डोर रस्ते केले हांवें. म्हाज्या वाड्यार लायट, उदक हे आमकां प्रॉब्लम ना म्हाज्या वाड्यार. आतां गांवचे बाबतीन आमी खूब रस्ते, कालवट, देन वॉटर उदकाचे सवलती दिल्या. आतां पंचायतीचे तर्फेन आमी पंचायत मॉडिफाय केली. आमची पंचायत केन्ना 1975-76 ती पंचायत आमी बांदलेली. ती पोन्न्या घरान आसली. मागीर ती पोत्तून हितून येयली आनी मागीर ती डेलिब्रेटेड जाली आनी पोत्तून आमी आतां मॉडिफाय केल्या ती, वीच कॉस्टेड अस अबावट 80 lakhs सुमार. सो नाव इट इज देर. बट अपार्ट फ्रॉम दॅट आमी आमचो फुटबॉल स्टेडियम बांदलेलो आसा. बिकॉज इट वॉज हाफ इनकम्प्लीट. आमी अबावट 2 कोटी सुमार मोडले, पूण तेजे वयर आमकां जायना जालें बिकॉज गव्हर्मेंट वॉज नॉट सपोर्टींग अस. इट इज द पब्लीक फंड. Then I took about 12 garbage truck for the panchayat. Then we got a hearse van, then the ambulance, night soil tanker. These are the some of the achievement. And senior citizen घर बांधले आम्ही जाणट्यांक, आणि kettle pond, first kettle pond in Goa. So this was the all first म्हणून like आमचे kettle pond or senior citizen घर or night soil tanker or ambulance, hearse van, हे सगळे फर्स्ट म्हणजे पहिले आमचेच गांवांत जाले सगळे. सो तुमची कालांगूट पंचायत एक रीच पंचायत असल्या कारणान तुका फंडूय अवेलेबल जातालो स्पेंड करपाक, एंड यू कूड डू सम डेव्हलपमेंट. येस. आमी कितें केलें, चडशे आमी पंचायतीचे फंड्स यूज करून नासले. आमी सगळे PPP, लायक कोणी प्रोजेक्टाक कितें येयलो जाल्यार ताका सांगताले, बाबा तुमचें आमकां कांय नाका, तुमी आमकां एक एम्बुलन्स दियात, एक हर्स वॅन दियात, एक अशें स्टेडियमाक आमकां पयशे दी, अशें आमी करून आमचो गांव सुदरायत गेल्ले आहा. आनी तेज्या उपरांत आमी पंचायतीचे पयशे आमी केन्नाच चडशे मोडूंक ना. बिकॉज आमकां ते गव्हर्मेंट पयशे मोडपाक खूब कठीण करताले. Because they had to get the approval from the director of panchayat, then the BDO, then all these things. आणि म्हाका सांग, तूं कितलो तेंप सरपंच उरलो, म्हणजे how many terms at least? सरपंच उरलो हांव फकत 3 terms. 3 terms. म्हणजे 15 years. Yeah, correct. 15 years. Out of 28, nearly 15 years. तेज्या आदी बायल बी आयली आसतली सरपंच पोस्ट. एक वर्स बायल येयली. मागीर तेज्या आदल्या वर्सा बुलू आसलो आमचो. He showed me the way to how to rule the village. So he was a simple man, आणि ते सगळे आमकां दाखयले आनी तेजे मार्गदर्शनान आमी हे फुडें गेले. आय कॅन से माय पॉलिटिकल गुरू इज माय JM Lobo, who was my earlier sarpanch, under whom I worked as a deputy sarpanch. Now you are happy that you have done lot of things. आणि म्हणजे तुका कितें एक इम्पॉर्टंट बाबा 2 कामां जावंक जाय आसली, ती जाली ना, हें दूख हा?
वय वय खूप आसा. सी आमच्या गांवान आयज न्हू वी आर ब्लिडींग. आमचो कालांगूट ब्लीड जाता आनी ब्लीड जाल्या उपरांत कितें जाता आमी नको आमी केन्ना मरोन वयतले ते. आयज आमची शेतां पुरलेली आहा, आमचे दोंगर घातलेले आसा. खंय कितें पाड तें आतां ह्या वर्सांनी हे 5 वर्सांक आमकां दिसून येता. तुज्या टमांक तूं जावंक ना म्हणटा तितलें? ना, हांवें तशें कांयच करूंक ना आनी हांव सोमतो स्ट्रेट निश्चय मारतालो तेंचेर बाबा हें अशें न्हू तशें न्हू तशें न्हू. पण आतां फाटल्या एक 5 वर्सांक तूं पंचायतीन नाय, पूण परतो यू आर कम इन टू लायमलायट बिकॉज ऑफ सर्टन इशू. येस. But let us before that discuss why did you think you should contest in 2007 under UGDP? 2007, that time Agnel was sitting as a Congress MLA. And that time I almost got the ticket and at the last minute they deprived me. म्हणजे काँग्रेसीचे आसले तुका? होय काँग्रेसाचे आसले. पूण निमाणें मागीर हांवें कितें केलें हांव UGDPचेर बसलें. देर आय लॉस्ट फॉर अबाउट 1700 वोट्स थंयसर. कित्याक बिकॉज ऑफ कांदोली आराडी थंयसर आमकां चड वोट पडोंक ना बिकॉज ऑफ आराडी. हें तुका 2007 जालें. 7 जालें. आमकां हें आयकोंक येता की 2012 तुका मनोहर पर्रीकर तेन्नाचो BJP लिडर ताणें ऑफर दिल्ली BJPन जॉयन जा म्हणून, बट यू रिफ्यूज्ड. येस 2004 दिलेली म्हाका आनी मागीर 2012 दिली. सो आय रिफ्यूज बिकॉज आय डिडंट वॉन्ट टू सीट ऑन BJP ticket. माय थिंग इज फ्रॉम काँग्रेस. आवर फोर फादर्स वी आर नॉट पॉलिटिशियन्स. म्हाजे पाय माय पॉलिटिशियन न्हू, म्हाजो पाय इज अ मिलिटरी पर्सन, रायट. सो हांव पंचायतीन कित्याक गेलो कित्याक आमगेर रस्तो नासलो म्हणून, म्हाज्या घरा येवपाक रस्तो ना. सो कितें करतलो. सो आमी हांव मागीर ते पंचायतीन भितर सरलो आनी पयली लायट आमच्या वाड्यान म्हाज्या पांयान हाडली बिकॉज ही वॉज अ मिलिटरी पर्सन अँड ही गॉट इट डन थ्रू द गव्हर्मेंट एजन्सीज. दॅट टायम आमी धाकटे भुरगे आसले. सो म्हणल्यार व्हडलें कांय नासलें. बट मागीर म्हाका रस्तो ना म्हणून म्हाका मातशें अजब दिसलें की हांव ताज्यान काम करता. म्हाजे फ्रेंड्स येताले आमगेर, आमी वावांतल्यान येताले, आमी धाकटे बिदींतल्यान येताले, चलोन वाटेंतल्यान येताले. सो आमकां रस्तो कित्याक ना हें म्हाजें म्हणणें आहलें. कित्याक आमी हावस टॅक्स भरताले, सगळें करताले. सो 2012 तुवें जर ती तिकेट घेतलेली हय जाल्यार तेन्ना मायकल तो कॅन्डिडेट आसचो नासलो BJPचो. सो डू यू थिंक दॅट वॉज अ रॉंग मूव फ्रॉम युअर पार्ट? नो, आय नेवर वॉन्टेड टू सीट ऑन BJP. हांवें पर्रीकराक सांगलेलें की म्हाका इंडिपेंडंट बसयात सपोर्टेड बाय BJP अँड आय वील सपोर्ट यू ऑल. दॅट इज नॉट अ इशू म्हणून सांगलें. सो तेणेन आनी श्रीपद नायक म्हाजो एप्रुवल घेतलो म्हणजे फायनलायज केलें टू सीट ऑन द इंडिपेंडंट. पूण मांद्रेकार, परोलेकर आनी फ्रांसीस डिसुजा तेणींनी कितें केलें की दे सपोर्टेड मायकल. मायकल तेन्ना ZP आसलो. ZP आहलो आनी तो कालांगूट तेणेन एक ऑफिस कशें उकडलें. सो तो म्हणूंक लागलो आमी एक कमळ लायलां कालांगुटान, सो आमी कमळाकूच तिकेट दितले, तुका जाता तें पळय म्हणून. आयज कितें जालें, आयज मायकलान परोलेकाराकूय न्हिदयलो, मांद्रेकाराकूय न्हिदयलो आनी आमचो फ्रांसीस डिसुजाकूय न्हिदयलो. आनी आतां तो फ्रांसीस डिसुजाच्या चेड्याकूय तो त्रास करता. असलो परिस्थिती हो मायकलाची. बट 2017 तूं परतो रावलाय अँड यू कॉन्टेस्टेड एज INC कॅन्डिडेट. या करेक्ट. अँड यू लॉस्ट टू मायकल. आय लॉस्ट टू मायकल. दॅट्स रायट. सो मायकलाच्यान तुजें तेन्ना फेस टू फेस जालें. वय 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 करेक्ट. सो डू यू थिंक दॅट तेणें मागीर नेक्स्ट रोखडेच 2 म्हयन्यांनी पंचायत करपाक घडोवपाक ह्या तुजें रिवेंज घेतलो को दिसता तुका? रिवेंजूच जालें तें. कित्याक ताणें ती आख्खी पंचायतीचे ते वॉर्ड जाल्ले ताणें आलयले. कित्याक तो जाणा आय वॉज अ मिलिटरी पर्सन्स सन. सो म्हाजे कडेन OBC ना म्हणून. सो म्हाजो वाडो काडलो आनी OBC केलो एट द लास्ट मिनीट, रायट. आनी आमचो वाडोय हो फोडलो आनी सगळे घुस्पां गुंडल घातले. मागीर हांव काडलो आनी ते तिवाय वाडो मड्ड्यार बसलो. सो थंयसर 4 वाडे घातले तेणें. तिवाय वाडो, मड्डा वाडो, उमता वाडो आनी मड्डा वाडो हेवटेन मिक्स केले सगळे आनी थंयसर घातले म्हणजे आपणाक जाय ते. आनी रातयान ताणें ते पयशे वांटले बिकॉज आय वॉज ओन्ली अ थ्रेट फॉर हिम.
And then I lost there by 50 votes. But anyway, So now you don't have any members of yours in panchayat? I have 3 members with 3 me. members are Yeah, there. 3 members are there. My 3 members are there. So now today the main issue is that आता मायकलान BJP सोडल्या and he wants to join some party. Yes. तो म्हणटा आपूण आयज हांगा चल्लो फाल्यां थंय चल्लो अजून तेजें सटन ना. आणि तूं आग्नेल आणि एंटनी मिनेजीस ह्या तिगूय एकठांय जावन तुम्ही तेका ओपोज करतले म्हणून सांगला. पार्टेकूय तुम्ही वॉर्निंग दिल्या की वी आर नॉट गोइंग टू अलाव हिम. Correct. हाऊ फार यू थिंक यू विल सक्सीड? See, मायकलान रेजिग्नेशन दिवंक ना. मायकलाक काडपाचो आहलो. जेन्ना हांव जाणा ही लोक आयुक्तान मिस्टर मिश्रा आमचो जस्टीस आहलो, जज आहलो, सुप्रीम कोर्ट जज. सो तेणेन तेजेर डायरेक्शन दिलेलें दॅट ही इज नॉट फिट टू बी अ मिनिस्टर म्हणून. असली रिस्ट्रिक्चर कोणाचेर मारता? जे कोण भटे, जे कोण चलोवंक नको, जे कोणाची प्रिंसिपल एथिक्स ना तेंचेर मारता न्हू. आणि हेचे धरून आमी काडले आनी हांवें गव्हर्नराक धाडले एप्लिकेशन सेईंग दॅट बाबा दीस इज द थिंग, यू शूड सॅक हिम इमिजिएटली. दुसरें एप्लिकेशन केलें टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो तेकाय धाडलें आमी. सो तेजेर आमी कितें धाडलें 6 नोव्हेंबर 2020 हें सगळीं एप्लिकेशनां म्हाजे कडेन रिकॉर्डाचेर आसा आनी थंयसर तें धाडलें. आनी आतां कितें जालें, जे दिसा लास्ट संडे वो एंटी पार्टी एक्टिविटी करूंक लागलो बीजेपीनूच. सो तेन्ना तांकां कळोन येयलो मायकल कितें तो. सो दे इमिजिएटली एक्टेड ऑन इट. आनी मागीर कितें केलें की तेणेन ती फायल वयर काडली. ते संडे जाल्लो न्हू, मंडे तेणेन वयर काडली. मंडे वयर काडना फुडें तो बाय द टायम इट गोज टू द एडवोकेट जनरल फॉर से. मायकल येयलो आनी आपणें रेजिग्नेशन दिलें. नाजाल्यार ताका कितें मेवतालें, तो डिस्क्वॉलिफाय जावपाचो. ही कूड नॉट सीट फॉर इलेक्शन फॉर दीस टायम नॉर द नेक्स्ट टायम ऑल्सो. सो तो आतां सगळ्या लोकांक घुस्पायता आनी तो घुस्पावन आयज कितें मायकल कितें जालां न्हू, तो घुस्पावन सगळ्या लोकांक आपूण वयर चलोवंक सोदता. सगळें कितेंय जालें न्हू तेजें तोंड आपणें पॅच करता. तो अहें न्हू तहें न्हू तहें न्हू सगळें घुस्पावन घालता. टुडे ही हिमसेल्फ इज अ कन्फ्युज्ड मॅन यू आर सेइंग. हे एक्झॅक्टली दॅट्स वॉट न्हू. आयज कितें जालां कालागुटान, तो म्हणटा आपणें खूब लोकां पासत केला. कांय करूंक ना. तुका तरी उगडास आसा जाल्यार हांव नको, तुमकां उगडास जाल्यार. जेन्ना PDA फॉर्म केली तेन्ना आमकां नाका आहली, आमचेर हाडून थापली. ऑपोजिशन केल्लें तुमी कालांगूट आनी कांदोळी. I filed a petition in the High Court also. It was stayed. It was stayed. But when the new panchayat came, they withdrew that. पूण त्या उपरांत आमी कितें केलें, आमी काडलें आनी हांगासर मोर्चा काडलो फ्रॉम सेंट एलेक्स चर्च टू बांदोडकार स्टॅच्यू. आनी तेजे उपरांत आमी हें जाता म्हणल्यार बांदोडकार स्टॅच्यूशीन बसून थंय आमचे लोक आहले कालांगूटचे, क्रिस्तांव, हिंदू, मागीर पाद्री, माद्री, हे सगळे लोक आहले. पूण ह्या लोकांक तेणें परवा करूंक ना. तेजें मन कितें आहलें, फकत पयशे करपाक. ही न्यू दॅट मनी इज गॉड आनी कांय ना. लोक ताका मान्य नासले. तें जालें. तेणें आमकां कांयच करूंक ना. सेकंड थींग, तेणें अर्बनायजेशन हाडलें एट द बॅक डोर एंट्री. अर्बनायजेशन केन्ना आमकां नोटिफिकेशन येयलें तेन्ना आमकां कळ्ळें. पूण तें नोटिफिकेशन पंचायतीन ते अबावट सो म्हयने आदीं रेजोल्युशन घेतलेलें. सो तें आमकां कळ्ळें. तेच्या उपरांत CRZ तो म्हणूंक लागलो आमी सगळीं घरां एप्रुवल करता. आतां तुजें घर आहा न्हू, ते प्लॅनाचेर दाखयता, तो घोंट दाखयता CRZ 500 मेत्रांनी आहा ते. हे म्हणटा आपूण एप्रूव करता. जोजफ तुजें घर आपूण एप्रूव करता. बोस्त्यांव तुजें घर करता. लाद्रू तुजें घर करता. कितले जाणांचें करतलो. आनी हो प्लॅन घेतलो तेणेन आनी 2007 लोकांशीन गेलो, कालांगूटच्या लोकांशीन, कोस्टल बेल्टाक, रायट, विदीन 500 मिटर्स. आनी थंयसर ते लोकांक पिशे केले तेणेन. लोक कितें समजलो बाळतान, अरे प्लॅनाचेर आहा, हाले खरेंच कोत्तलो म्हणून. आनी फायली घेतल्यो एकल्या 15,000 हजार घेतले तेणेन. आनी आपूण तुमचें एप्रुवल करता आनी दिता म्हणून. जोजफान कितें केलां, 25 वर्सां आसून सरपंच कांयच करूंक ना. सो आपूण कोत्ता तुमचें म्हणून लागलो. आनी लोक सोदमलो आनी ते वोट घडाघड हेका मारलो. सो आतां मायकलाक भायर सरो न्ही कालांगुटान, तेन्ना तुका लोक सांगतलो बाबा तुवें कितें केलां तें. आतां म्हाका सांग, तुमी जे तीग जाण हे युनायटेड आहा, this unity of yours will remain intact? Yes, definitely. Whoever gets the ticket? Exactly.
सपोज आता एंटरटेनिंग वेळी जावं आग्नेलाक आमी काम करतले. इफ यू गेट डेल वर्क फॉर यू दॅट्स रायट. आनी सो हे जर जालें जाल्यार यू आर अगेन गोइंग टू ब्रिंग बॅक युअर पंचायत ऑल्सो. नो, आतां तुका एक सांगपाचें म्हणल्यार देर इज नो डावट अपार्ट फ्रॉम दीस पॉलिटिक्स, पंचायत हॅज अ डिफरंट लेवल ऑफ वर्किंग. इट इज द पब्लीक, रायट. आतां न्हू हे फावटी म्हाजे 9 मेंबर हांव निवडून हाडले. ऑल आतां तुका आतांच सांगता तुका फूल पंचायत फूल 9 मेंबर. तुका हांव कितें म्हणटा सदांच हांव तुमचे कितलेचे आहा? आमचे 11चे. इकरा. सो हांव म्हणना हांव 11चे 11 घेता, हांव म्हणटा 9 घेता. बिकॉज आय एम कॉन्फिडंट अबाउट 9 वॉर्ड्स. आनी 9 वॉर्डाचेर हांव हाडटा, दुसरी पंचायत म्हाजी करता. कित्याक आयज पंचायत कितें जाल्या ती तर लोक सांगतलो, हांव सांगना. आदी कितें करताले, कितें जालें जोझफ, कितें जालें जोझफ करता, स्टॉप करता तर जोझफ करता, हें करता तर तो जोझफ करता. अरे कितें मायकल तर कितें उलयता न्हू, आनी हांवें ऑब्जेक्शन हाडलें तेजेर. पळय जोझफ आपणाचें ऑब्जेक्शन हाडलां. ही 5 वाजता हांव उगी रावलो. आतां लोकांक कळलां बाबा कितें जालां तें. सो हांव सुशेगाद आहा अजून पासून. आनी हे पंचायत लेवलाचेर हांव 9 वॉर्डां हाडटाच, काम वॉट इट मी. ओके. सो आतां लोकांनी उलोवंक कितें सुरू केलां कालांगुटान की जोझफ एंटनी आनी आग्नेल ताका ऑपोज करता मायकलाक. हय. ही मे नॉट गेट काँग्रेस तिकेट, पूण फाल्यां बिंग श्रूड मायकल वील गिव यू लॉट ऑफ टेम्पटिंग ऑफर्स, नॉट मनी. तो तुका फाल्यां सांगूंक शकता की बाबा जोझफ तुका फूल पंचायत तुजी करून दिता, कांदोळे आग्नेलाक करून दिता, तुमी दोगूय आपल्याक सपोर्ट करा. तेन्ना तुमी ताका सपोर्ट करतले हे लोक उलयता. सी लोक म्हणजे सर्टन लोक उलयतलो तो हू डजंट नो द फॉर्मेशन ऑफ पंचायट्स, रायट. ही पंचायत मायकलाचे पांयची न्हू म्हणून म्हाज्याय पांयची न्हू. ही लोकांची पंचायत. सो पीपल वील डिसायड अँड पीपल हॅव ऑलरेडी डिसायडेड टू गिव मी 9 वॉर्ड्स. इट इज हांव मायकलाक रावना. तेन्ना तेणें फोडले वॉर्ड म्हाका. हांव चॅरार आहा. म्हाजे ऑफिसानूच कितें जालें तें म्हाका खबर ना. तेणें सेक्रेटरी दवरलो, तेणें डायरेक्टर ऑफ पंचायताक दवरलो, तेणें आपणाची लेटर घातली. इट इज ऑल ऑन रिकॉर्ड दॅट ही कांट डू दॅट. आपणाचे लेटर हेडीचेर घातले एज अ स्पीकर, डेप्युटी स्पीकर स्पीकर म्हणून आसलो तो, आनी तेजेर घालून तेणें ती डायरेक्टर ऑफ पंचायताक घातली. सो डायरेक्टर ऑफ पंचायत वॉज फोर्स टू डू ऑल दॅट थिंग. वेन दॅट वी वर कॅनवसिंग ऑन द फर्स्ट डे लास्ट डे आमकां खबर कळली म्हाजो वाडो हें जालो म्हणून. सो ना लेडीज वोट जालो म्हणून, ओबीसी जालो म्हणून. करतले कितें गव्हर्मेंटांचो तेणें न्ही केलें. सो दीस टायम तुमी ताका टीट फॉर टॅट दिवपाचें शुअर जाला. हय. आनी हांव कितें सांगता पात्र, मायकल हो मनीस ऑपॉर्च्युनिस्ट, आनी ही ऑपॉर्च्युनिटी घेवन तेणें सगल्याक केलं. तुका खरें सांगता तेजो गुरू कोण आतां तो न्यूज चॅनलाचेर पळयता तो, म्हाजो गुरू म्हणटा पर्रीकाराचे मनशाक दुखयलें म्हणटा तो. अरे पर्रीकार मोत्ता आसतना हो पर्रीकाराक दुखयतालो. हेजें आनी उरलां कितें. तुमचे न्यूज पेपराचेर ती एक काडात आनी पळयात कितें कितें तो उलयतालो तो. एसेंब्लीन आमी गांवान ऑर प्रेस ब्रिफिंगाक फकत पर्रीकाराचे क्रिटिसायज करता. अरे ह्या मनशान तुका वयर काडला, हांगा कचऱ्यालो वयर काडून दवरलो, ह्या मनशाचेर तूं हें करता बिकॉज ही वॉज ऑन द डेथ बेड. सो ताका कचरो मंत्री केला तो सारको. सारकें आतां उलयलें तूं सारकें. सो आयज आमी हांगा कलांगूट आमचो आदलो कलांगूटचो सरपंच बाब जोझफ सिक्वेर हाजे कडेन उलयले. एक सादो मनीस सिंपल आतां उलोवपासून तुमकां कळटलें तेजें उलोवप सादें आसता, पूण ताणें आपले जे 28 वर्सांचे एक्सपिरियन्स आसा पंचायतीन काम केल्लें, जे पंचायतीन गांवा खातीर कितें केलां त्या फाटबळाचेर, त्या फाटभुंयेर तो हे फावट 11तले 9 सीट हाडटलो ही चॅलेंज दिता. तशेंच तो सांगता की आग्नेल आपूण आनी एंटनी मेनेजीस हे तिगूय एकठांय आसतले आनी काँग्रेसीक कोणूय तिकेट तिगा पैकी एकट्याक मेळ्यार एकामेकाक वावुरतले आनी मायकलाचो डावनफॉल हो आसतलो हें तो सांगता. तूं आयज आमचे कडेन बरो उलयलोय. देव बरें करूं. थँक्यू.